जाणा तुमी हांव प्रत्येक इलेक्शनाक लोक उडोवपाचे प्रयत्न करता पूण पडना खूब प्रयत्न जाले पडत ना म्हणजे लोकां जाय जाल्यार आमी कित्याक पडटले. रवी सीताराम नाईक गोयच्या राजकारणातलो पात्रांव. सर्वसामान्य घराब्यात जन्माक येवन स्वताचे ताकदीर यशस्वी राजकीय कारकीर्द घडोवपी व्यक्तिमत्व. सुरवेक मराठी कोंकणी आंदोलनात सक्रिय सहभाग. उपरांत फोंडे पालिकेचो नगरसेवक ते गोयचो मुख्यमंत्री आनी लोकसभेतूय खासदार अशी रवीची राजकीय घोडदौड. रवीच्या राजकारणाची खासियत म्हळ्यार ताची चलाकी आनी धक्कातंत्र. रवी केन्ना कितें करीत ताचो नेम ना, मात खंयची खेळी करचे पयलीं ताची अदीक वजाबाकी करप वो रवीचो पॉलिटिकल करेक्टनेस. आतां राजीनामा दिला. आतां फुडलें जें आसा तें तुमकां सांगता बरें मागीर रोखडें येता आनी मेळटा पणजे. ओ बेश्टच म्हणून नाका सांगता कितें तुमचे कार्यकर्ते म्हणटा ते कितें आसा. हांवें कांय दिवसांनी सांगून तुमकां सांजचें सांगता तुमकां कोण तुमकां वेलकम करपाक ते आसा देवी बी पांय पडपा शांतादुर्गा आसा आमचे कडेन सगळ्यो आमचे देव फोंड्या तालुक्या आसा. तांकां ते भेटपाक वयता कित्याक ते जेन्ना येतात ते सगळे आमच्या देवांक. बट फायनल जावं ना तुमकां मेळटले बीजेपी फायनल जावं दर्शन घेवन येतले तेन्ना तुमकां मेळटले. म्हाका कोणाकूय मेळपाक ओपन आसा. हांवें वेळ काडलो ना. जाय तितले बेगीन हांव म्हणल्यार हांव हे पक्ष शिस्तीन चलता आनी लोकांक लागून आमी वेळ काडूं ना. तुमी ताळी मारपाक वेळ केली. आमी सकाळी तुमी जाणात आयज तें राजिनामा दिला आनी हे सांजचो BJP गेला. 2000 वर्सा काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी आसतना 11 आमदारांक घेवन रवीन केल्लो भाजप प्रवेश. 2002 वर्सा पर्रीकाराक चेकमेट करून रातयां भितर भाजपाक केल्लो राम आनी परतून काँग्रेसीचे तिकेटार मेळिल्लें जैत. आनी हालीं तेंपार काँग्रेस आमदारकीचो राजिनामो दीत भाजपाच्या तिकेटार पयलेच खेप फोंड्या फुलयल्लें कमळ. ह्यो रवीच्यो कांय यशस्वी राजकीय खेळी. आतां ह्या सगळ्याचो उगडास करपाचें कारण कितें तर फोंड्या भितर परतून एक फावट सुरू जाल्ली राजकीय चर्चा. रवी नाईक फोंडेच्यान आपलो व्हडलो पूत रितेशाक विधानसभेत धाडपाचे तयारेक लागला आनी हे खातीर रवीचे मनात लोकसभा वेंचणुकेचो मुहूर्त घोळटा अशें फोंडेचे राजकीय पंडितांचे भाकीत. रवी केन्नाच खंयचीच गजाल थेट सांगिना. तो पयलीं सगळें जुळोवन हाडटा आनी उपरांत आपले इप्सीत साध्य करता. ही रवीची स्टायल. लोकसभेचेच धामधुमीत रितेशाकूय फोंडेच्यान निवडून हाडपाचे विचारांत रवी आसा म्हूण चर्चा. हाचीच एक तयारी म्हूण आयतारा रितेशाचो वाडदीस मोठ्या दबाज्यान जालो. रितेशाक परबी दिवपाक फोंडेचे साबार लोक खडपाबांद रवी नगरांत पावले. पुराय फोंडेभर रितेशाच्या वाडदिसाचे मोठमोठे बॅनर 50-50 मिटरांचेर लागल्यात. रितेशूय आमदारके खातीर इत्सूक आसा. ही चर्चा तूं म्हणटा ती हांवें आयकल्या. चर्चेक दोन किनार असतात की खरी आसूं येता फट आसूं येता. पूण एक सांगूं शकता हांव रवी नायकाच्या सहवासान खूब वर्सां आसा. रवी नायक हो असो राजकारणी ज्याच्या हातान जितले पत्ते असतात ताचे डबल पत्ते ताच्या शर्टाच्या भाईन असतात. म्हणजे तो सगळे पत्ते भायर काडिना. तो एक आपली हळूहळू राखीव पत्ते भायर काडून तो गेम जिखता हें हांव सांगूं शकता. ताचे कारणामूळ तो असो राजकारणान आसा. आतां ही चर्चा करतना तातूंत दोन ताजी कमजोरी आसा. एक म्हणजे रितेशाक प्रोजेक्ट करप. फुडलो आमदार रितेशाक करपाचे प्रोजेक्ट करपाचे ते जास्त आपल्या पुता करपाचो ते ओके. आतां सद्याचे राजकारणाचो ट्रेडमार्क जालो ते आमी सोडया. आतां रितेशा प्रोजेक्ट करतना काही समीकरणां तो करूं शकता खेळूं शकता. ते म्हणजे अशें की आतां सद्या वातावरण BJPक फॉर दिसता. कारण फाटीं राजस्थान आमचे खंयचे ते मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडांत BJPची भरपूर मोठी जीत जाले आनी काँग्रेसचे हार जाले. आनी सद्या त्या दृश्टीन पळयल्यार लोकसभेच्या दृश्टीन हें वातावरण पूरक दिसता. गोंयानूय तें जावं शकता. जरी सावथ गोवा हो गोंयाच्या भाजपच्या आशिल्लो फाटल्या फाटी ह्या फाटी काही गोष्टी भाजपच्या फॉर असल्यामुळे तो परत भाजपचे वळू शकता. त्यामुळे आमचो रवी बाब हे ही गेम खेळू शकता. एक जालें. दुसरो म्हणजे समजा ताणें आमदारकीचो राजिनामो दिलो आनी रितेशाक रिंगणांत उबो केलो तर ताचो एक फायदो आसा. ते म्हणजे सद्या तरी भाजपाची एक लाट आसा अशें दिसता की भाजपा मतां पडूं शकता अशें सद्याचे परिस्थितींत दिसता.
त्यामुळे लोकसभेत मतं पडटा पडटा ती विधानसभेतूय रितेशा करू शकता, रितेश येऊ शकता. एक झालं. फुडल्या 3 वर्सां कितें जाय तें कोणाचें सांगूं नजो. दॅट इज अनप्रेडिक्टेबल. ते कोणाचें आमचें सांगूं नजो. त्यामुळे फुडें 3 वर्सां कितें जावचें तो विचार करच्या पयलीं आतांच ताका प्रोजेक्ट करून निवडून हाडचो असोय विचार त्यांच्या गोटातून जाऊ शकता आणि ते रितीच्या पुरत करू शकता. फाटले फावट अवघ्या मतांनी रवी आड मोगोचे दोतोर केतन भाटीकाराची हार जाल्ली. जसो रितेशाच्या वाडदिसाचो दबाजो जालो तसो कांय दिसा फाटीं केतन भाटीकारानूय आपले वाडदिसा शक्ती प्रदर्शन केल्ले. सरकारातले मंत्री, भाजपाचे पदाधिकारी, स्वता सुदीन ढवळीकार इतलेच न्ही जाल्यार चर्चिल सुद्धा केतनाक परबी दिवपाक फोंड्या पावलो. केतनाचे कार्यकर्ते समर्थकय मोठ्या प्रमाणात आशिल्ले. मात सद्याक मोगो भाजप सरकारांत वांटेकार आशिल्ल्यान ताचो फायदो रितेशाक जावपाक शकता अशें गणित बांदप चल्लां. दुसरो गंगोळो असो की सध्या एमजी भाजपावर पुण्यात फाटल्या फावटी एमजीचे डॉक्टर केतन भाटीकार हाका जवळ जवळ 7,414 मतां पडली. 77 मतां ताची हार जाली. म्हणजे तो सामको निकटचो प्रतिस्पर्धी आशिल्लो. आतां समजा ह्या वेळी ह्या इलेक्शनाक रितेशाक ताणें वोट केलो सुदूर हाराचेर मजूर तर एमजी नाईलाजान म्हणा का पर्याय नासल्या म्हणा बीजेपीक सपोर्ट करचो पडटलो म्हणजे रितेशाक सपोर्ट करचो पडटलो. दुसरें म्हणजे बाकीचे जे आसा ते इतले जागृत ना. बेसावधपणे हल्लो करपाचो एक प्रयत्न म्हणटात तो जावपाक शकता. कारण आतां सगळे बेसावध आसा म्हणजे ते सावध अशे ना, ते तितले एक्टिव्हय ना बाकीचे पळय. त्यामुळे रितेश चेअरपर्सन असल्यामुळे एक्टिव्ह आसा. हे सगळे गोष्टी बाजूक धरून आमचो रवी बाब ही एक गेम खेळू शकता. त्यामुळे जी चर्चा चालू आसा आनी कांय हांव बीजेपीच्या फोंडेच्या कार्यकर्त्यां कडेन उलयलो आजच्या दिसा ते मातशें अशेंच उलयता. हांव उलयता तसो की हे पत्रांव अशी गेम करूं शकता म्हणटा. पूण अजुनूय सांगता हेका तशी कॉन्क्रीट बेस ना. इट इज नॉट कन्फर्म न्यूज. पण म्हाज्या एज अ राजकीय विश्लेशक म्हणा की रवीचो सामको लागींचो मनीस म्हणा अशें पॉसिबिलिटी ना म्हणूं शकना. फोंड्यात तिसरो प्रतिस्पर्धी उरता तो काँग्रेसीचो राजेश वेरेकार. राजेश वेरेकाराक एक वेळ रितेश चलता मात केतन भाटीकार कसोच चलचो ना. फोंड्या हें सगळ्याक सर्वश्रुत आसा. ताका लागून सद्याक एकंदर वारें पळयत जाल्यार रवी नायकान लोकसभेक आपूण आमदारके वेल्यान देऊन रितेशाक बसोवपाचो प्लान केला आसत जाल्यार तो फळादीक थारपाची चड चिन्नां आसात अशी सद्याक तरी राजकीय परिस्थिती दर्शयता. मात परत फोंड्या भाजपातले अंतर्गत इत्सूक आनी रवी द्वेश्टी अशें घडलें जाल्यार पक्षाचो आदेश मानून वोग्गी रावतात काय बंडखोरी करतात तें पळोवचें पडटलें. जय श्रीराम, जय सीताराम, जय रवि. मेरा बाप का नाम सीताराम, रवि मेरा नाम सूर्य. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.